आनी जनता दरबाराचेर या. सो पांडुरंग बाब हो जो जनता दरबार जो जालो ही एक गजाल म्हाका दिसता ती स्पश्ट जाली. द फर्स्ट फायंडींग ऑफ जनता दरबार इज की फाटली जनता दरबारा भितर जे इश्यू येतात ते नेक्स्ट जनता दरबार मेरेन सुटनात. सो आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दरबारा विशीं उलयताले. सो सुयशान सांगलें ते शिवप्रेमींनी ते आदर्श घेवपा जाय. हांगा दरबार सुद्दां तो ना. हांगा तुगेलो त्या एक दरबार जावन दुसरो दरबार मेरेन इश्यू सुटनात. हो जो म्हणजे बरोबर आहा तुजें. आनी कालचो हांवें जो पेडण्याचो पळयलो जनता दरबार म्हणजे सॉरी माविन गुदिनो जो गेल्लो अशें दिसलें की ते म्हणजे फ्रस्ट्रेट जातात लोकांचे प्रश्न आयकून. लोकांचे प्रश्न आसात, प्रश्न सोंपचे ना केन्ना. म्हणजे म्हापसा ते पेडणे येवचे ना, पेडणे नवेन प्रश्न येतले, प्रश्न येतलेच, प्रश्न केन्ना सोंपचे ना. पूण हे मिनिस्टरांक हांवें पळयले, ह्या ऑफिसरांक पळयले जाल्यार ते फ्रस्ट्रेट जातात थंय उत्तरां दिताना. म्हणजे लोक विचारता आपूण इतले फावटी कंप्लेंट केली, आपले इतले फावटी हे जाले, तुमी कित्याक करूना. तेजेर ते फ्रस्ट्रेट जावन आन्सर येतात. अशा पद्दतीन म्हणजे दरबार चलना. दरबारान कितें आसपाक जाय, लोकांचो प्रश्न येयलो ते कन्सर्न ऑफिसराक त्या मंत्र्यान थंय झाडून काडपाक जाय. कितें चल्लां काय म्हणून तुजें आपणाक हें काम कर. जे दिनेश काब्रालान पयर केल्लें म्हापसा पळय, दिनेश काब्रालाचो ह्या परफेक्ट आशिल्लो सूर. तसो सूर ह्या मंत्र्यांनी घेवपाक जाय. आनी तुमच्या कडेन जायना जाल्यार लोक बेश्टेच ते दरबार बरोवपाक वचूं नाकात. दरबार म्हळ्यार कितें, लोकांची म्हणणें आयकून तेजेर उतरां येवपाक जाय. फाटल्या दरबारान कितें प्रश्न येयले पळय तुवें म्हटलें ताजें कांयच हें ना. आतां पता लाभ आतां. आतां काल जें मांडल्या पळय ताचें जावचें ना. अशे तरेन चलचो ना तो. कन्सेप्ट बरो आसा पूण ह्या मंत्र्यांनी तो कन्सेप्ट सिरियसली घेवपाक जाय. हांव सुजयला मरे पयलीं सुयशा मारता तशें हो जो पांडुरंगान इश्यू काडलो पळय दरबार, म्हाका ह्या शब्दाचेरच आक्षेप आहा. आमीच निवडून दिल्ले लोक जर दरबार भरोवपा लागले आनी थंय जर वेल्यान वचून जर हें जर आमी तुमचे प्रश्न सोडयनात. सो आमी तुमचे प्रश्न सोडयनात म्हणून तुमी आमकां प्रश्न विचारतात आनी म्हणून आमी फ्रस्ट्रेट जातात आनी ताका आमी नांव दरबार म्हण दितात. ह्या एकूण संकल्पने कडेन सुयश तूं कसो पळयता? नाही, दरबाराची संकल्पना जो आतां आजकाल प्रायम मिनिस्टर सुद्दां दरबारा भशेन नवो पार्लमेंट बी हें करता, सेंगोल बिंगोल हातां घेवन सगळे राजर्शी बिर्शी सगळ्यांक घेवन. सो आपल्याक एक राजाची स्वता मदीं फिलींग हाडपाक घडये ते दरबार भरयतकीर आपूण एक राजा अशी फिलींग थोड्यांक येता आसतली घडये. म्हणून तें नांव दवरलें आसतलें की आपूण एक दरबारां बशिल्ले भशेन. परत तो शिवाजीचोच प्रश्न येतलो. शिवाजी जसो आपलो राजदरबार चलयतालो तसो तो मागीर तो मनीस चलयतलो काय कितें. सो एक्चुअली इश्यूज हांगा कोर इश्यू कितें आसा, देर इज वॉट इज कॉल्ड पॉप्युलेशन टू ऑफिसर रेशियो. ह्या सगळ्या गजालींक आन्सर इज टेक्नॉलॉजी एंड टेक्नॉलॉजी. कारण पॉप्युलेशन टू ऑफिसर्स रेशियो म्हणल्यार कितें, इतल्या पॉप्युलेशनाक मिनिमम इतल्या पॉप्युलेशना खातीर इतले टिचर जाय, इतल्या पॉप्युलेशना खातीर इतले पुलीस ऑफिसर जाय, इतल्या पॉप्युलेशना खातीर इतले टॅक्स ऑफिसर जाय, इतल्या पॉप्युलेशना खातीर इतली इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर. पॉप्युलेशन टू ऑफिसर रेशियो लागता. इंडियेचें पॉप्युलेशन वाडलें, इंडियेक तितले ऑफिसर पोसूंक वचत जाल्यार सरकाराची तिजोरी पयल्याच दिसा रिकामी जातली. सो यू कांट डिप्लॉय दोज मेनी ऑफिसर्स. सो पूर्ण गोंयाकच न्ही, इंडियेकच लॉ एनफोर्समेंट अथवा स्किमी लोकांक पावोवपाक खंयच्याय कायद्याचो एनफोर्समेंट करप हो ग्रासरूट लेवलाचेर फेल वता. कित्याक यू कांट मॅच विथ द पॉप्युलेशन टू ऑफिसर्स रेशियो. पॉप्युलेशन मॅच करपाक पावचे टेक्नॉलॉजी. टेक्नॉलॉजी म्हणजे गांवांनी तुमच्या म्हायती घरांनी तुमी ते इंटरनेट पावोवन त्यो सेवा डिस्क्रिशन जें आसता ऑफिसराच्या हातांत तें ना करप आनी सरळ टेक्नॉलॉजीन सर्वीस भानगड नाका, सरळ टेक्नॉलॉजीन लोकांक सर्वीस दिवपाक करप. मनीस आनी लोकां मेरेन पावूंक शकचो ना, ऑफिसर लोकां मेरेन पावूंक शकचो. एब्सोल्युटली. जॉयल हांव दरबाराचेर मागीर किशोरा विचारता, बट ह्या दरबाराचो जो आउटकम आसा ताचेर तुका विचारता. दरबार इज एक्चुअली अ व्हेरी गुड एक्सरसाइज वीच वॉज स्टार्टेड बिकॉज हितून भितर एक पब्लीक आउटरीच आनी पब्लीक इंटरेक्शन जातलें आनी खुबशी गजाली फुडें येतल्यो आनी रिजॉल्व जातल्यो अशें म्हणून अपेक्षा आशिल्ली. Now, what we have seen in the past few darbars is not much has been achieved. आणि तितून भितर आमकां एक अकाउंटेबिलिटी म्हणटा तो एक पॅरामिटर दिसत ना. मिन्स लायक what is the outcome, how many issues have been resolved, how many people have gone happy and so that their problems have been solved. कांयच हेजे वयल्यान हें ना. आनी सेकंडली what happens is when you are resolving these issues, it cannot be that you are trying to shoot the messenger. आतां फाल्यां एक मनीस
प्रॉब्लम घेवन आयलो तूं तेकाच शूट करतलो आनी ना तूं तेजेंच रॉंग म्हणटलो जाल्यार ते इट डिफिट्स दर पर्पज सो वॉट पांडुरंग ऑल्सो सेड इज व्हेरी करेक्ट दॅट you have to understand the person who is coming with the problem here has a genuine problem. Otherwise you tell him that no, this is not a problem and you cannot address it. Don't take it forward. You are just trying ways to dodge past and find excuses into the problem. ॲब्सोल्युटली. किशोर, दरबार पेडण्या आनी कितें विचारूं तुका? प्रमोद, पेडण्याचो दरबार जालो ते दीस. मोविन गुदिनो थंय मंत्री आसले. एक्चुली तो पेडणे दरबार जरी जालो जाल्यार तो होल उत्तर गोंया खातीर आसलो, तो फक्त पेडण्या खातीर नासलो. जो हॉल तेंच्यांनी बूक केलो, एक बरी गजाल ह्या दरबारान पळोवपाक मेळ्ळी की ऑफिसर आनी सरकारी कर्मचारी हे जातीन त्या दरबाराक हजर आसले. अर्दो हॉल तांच्यांनीच भरलो आनी लोकांक भायर उबे रावचें पडलें. हें जाल्यार पयली गजाल. दुसरी गजाल, मोविन गुदिनो हो पेडण्या येवप हेका खूब म्हत्व आसलें, कित्याक तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. टॅक्सीचो विशय हो ताका लागता. दुसरो तो उद्योग मंत्री. IPBचो विशय जो डेल्टेन कॅसिनो म्हण किंवा थीम पार्क म्हण ताका लागता. पंचायत मंत्री तो. पंचायत मंत्र्याचें कर्तव्य कितें? पंचायतीच्या अधिकारांचें रक्षण करप. पूण उद्योग मंत्री म्हणून तो IPBचे पंचायतीचेर लागता आनी पंचायतीच्या अधिकारांचेर गदा हाडटा. त्या खातीर अशा चक्रव्युहान धरपाची आयती संदी ही लोकांक त्या दिसा एक्चुअली मेळ्ळी. म्हाकाय दिसलें एक पेडणेकार म्हण कशें आमी जर्नलिस्ट जरी असले कित्याक आमी खंयच्या तरी पेडणेकार जागो जाता. म्हणजे फुसफुसतालें की वचचो म्हणून. पूण मागीर हांवें विचार केलो की कारण आमी पत्रकार जर खंय गेले दिसता की पत्रकार एक्टिविजम करूंक शकता काय कितें. म्हणजे पत्रकार म्हणूनच जगचो आनी मरचो. नागरीक म्हणून आपल्याचेर जाल्लेल्या अन्यायाक तेणी वाचा फोडपाची न्हू, दुसऱ्याच्याच अन्यायाक वाचा फोडप. दुसऱ्याच्या अन्यायाक तेणी वाचा फोडपाची. स्वताचेर अन्याय जालो जाल्यार ओग्गी रावपाचो. प्रश्न असो जालो प्रमोद, त्या दिसा डेप्युटी कलेक्टर जो पेडण्याचो आसा तेणी एक स्टायल म्हणजे तेणी एक हें केलें की 3 मिनटां उलोवंक मेळटली आनी तेणी बेल दवरली आपल्या कडेन. उलोवपाक सुरू जालें, 3 मिनटां जाल्यार ट्रंग तूट. त्या डेप्युटी कलेक्टराचो नेट त्या दिसा चडलो पळय. ते डेप्युटी कलेक्टराक हांव सांगूंक सोदता, तूं 3 मिनटां उलोवंक लायता पळय, तुज्या स्वताच्या ऑफिसाची कामां पळय आहात ती सगळी पेंडींग आसात, ती 3 मिनटान मांडपाची तूं लोकांक हे दिता. 55 नंबर 60 नंबर आतां 60 लोक उलयतले. 60 लोक कितें उलयतले? उलोवंक शकतात प्रमोद? एकटो तरी मनीस आपली थंय बाजू मांडपाक शकता? कितल्या नशिबान डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थंय हजर आसली. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराच्या संदर्भात एका एडवोकेटान एक बरो विशय मांडलो की मॅडम, जेन्ना टेनन्सी किंवा बाकीच्या केसीसाची हियरिंग जाता, तुमी मामलेदारांक डेप्युटी कलेक्टरांक कितें तरी कामा निमतान पणजे आपयतात, थंय लोकांक येवन परत रिटर्न वचचें पडटा. ना, मंत्री कितें सांगता, ना तें कशें आसता, इन केस इमर्जन्सी आपोवचें पडटा न्हू. सी, टुडे इज जनता दरबार. सो आयज सगळ्या ऑफिसरांक हांगा आपयले, फाल्यां त्या ऑफिसान जर कोण गेलो जाल्यार थंय ताका ऑफिसर कसो मेळटलो, हें तो कारण सांगता. हांव कितें म्हणटा, इन्फॉर्मेशन जो मनशाची सुनावणी सुरू आसा तेचो मोबायल नंबर तुमच्या कडेन ना, ताका तुमी सांगूंक शकना. टेक्नॉलॉजीचेर पावलो. सो ही निव्वळ प्रमोद ही थट्टा. फक्त आमकां सक्रियपणान थंय एक्टिविजम करूंक मेळना म्हणून दुःख दिसता तुका. दुःख दिसता, इतकेंच.